चोडण ते पणजी मार्गाचेर सुरू करपा खातीर हाडिल्ली सोलर फेरी बोट सध्या धवो हत्ती जाला। ह्या मार्गाचेर फेरी सेवेचो चड उपेग जाता, मात सध्या ही सोलर फेरी फकत शो पीस कशी हाडून दवरल्या। सरकारी तिजोरेक खार घालून फेरी बोट हाडली खरी, मात तिचो फुडार कितें हाची जाप सध्या सरकाराकडेन लेगीत ना। सोलर फेरीबोट हाडून 4 म्हयने जाले। ही फेरीबोट कित्याक बंद आसा ते कळपाक मार्ग ना। ताचे खातीर सूर्य कमी पडला काय किरणां कमी पडल्यात असोय प्रस्न उप्रासला। चोडण ते पणजी मार्गाचेर सुरू जावपा आशिल्ली फेरीबोट सध्या धुल्ल खायत पडल्या। 3.9 कोटी रुपया खर्च करून 4 म्हयन्या पयलीं गोंयांत व्हड गाजो वाजो करून हाडिल्ली ही फेरीबोट सध्या वापराविणे आसा तशीच थंय उबी आसा। गत अशी जाल्या की ही फेरीबोट प्रवाशांची वाट पळयता आनी प्रवाशी तिची। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही बोट चलोवपाक चालक नाशिल्ल्याचें कळटा। हाचे वेल्यान खंयचें साधन विकत घेतना सरकार ताका लागपी साधन सुविधा तयार करपाक म्हत्व दिना अशें दिसून येता। गोंयांत बऱ्याचशा थंय फेरीबोट सेवा सुरू आसात। हातूंतल्यो कांय फेरीबोटी मोडूंकूय आयल्यात। हाका पर्याय म्हूण सोलर फेरीचो उपेग करपाचो विचार सरकारान चलयल्लो खरो, मात पयल्याच सोलर फेरीची इतकी अवतिकाय जाल्ल्यान गोंयांत सोलर फेरी चलतल्यो काय हाचो दुबावूच आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।